Babaci, ani podaci, ani povitrat miaci navi. Amen. Survis portum ce sove asu. Aici misace buldan am reditau. Supun gelea Jonathan Fernandez. Devantanka surgitsosuk favokorumun ami maaguye. त्याचबरोबर आचार्य दिसाक आपलो वाडदीस सोमरमता जोकिना डिसुसा देवान तिचेर आपलो शुभ आशीर्वाद घालूंक आमी तिची पासत मागुया आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी देवाक मानता ते भाशेन वांटो घेवंक हे वेळार सगळे आमच्या पातकाचो आमच्या चुकीचो आमच्या असोक्तायेचो आमी उगडास करुया आनी सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया हांव पातकी सर्व पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा पडिलो म्हजो कनी हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात O म्हजो प्राण हे पसत भाग्यो सदांच मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पडिलो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या विनती करात म्हणून प्रार्थना सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन प्रार्थुया आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया देवा तुजेर पातयेतल्याक तूं सांबाळटाय तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना ओदीक ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांच सावन आमचें काळीज सदांकाल तोगतल्या देण्याचेर दवरच्याक सोरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता राचोड चलयता सासनाच्या सासना आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी सोर्दारांक आनी आख्खे पोरजेक म्हटलें, ह्या मनशाचेर मरणाचें फर्मोण पडूंक जाय, कित्याक ह्या शारा विरुद्ध ताणें बाकीत केलां. तुमच्याच कानांनी तें तुमी आयकलां. तरी पूण जेरेमियासान पोरजेक असो जबाब दिलो, ह्या मंदिरा विरुद्ध आनी ह्या शारा विरुद्ध बाकीत करूंक सोरस्परानूच म्हाका धाडला. म्हणटच आतां तुमी तुमची चाल आनी कर्तुबां नीट करात आनी सोरेस्परा तुमच्या देवाचें उतर आयकात. आनी तुमचेर आड नश्ट आपूण धाडटलो म्हूण सांगलोलें तें तो धाडचो ना. हांव तर तुमच्या हातान पडलाच. तुमकां बरें आनी नीट दिसता तें म्हाका करात. पूण एक मात मतीन दवरात, तुमी म्हाका जिवेशी मारश्यात जाल्यार निरपराधी रोगत तुमकांच ह्या शाराक आनी तुमच्या नागरिकांक घुसतलें. कित्याक ही सगलीं उतरां तुमच्या कानार पडचीं म्हूण ती सांगूंक सोरेस्परान खरेंच म्हाका तुमचेशी धाडला. तेन्ना सोर्दारांनी आनी पोरजेन याज्ञिकांक आनी प्रवाद्यांक म्हटलें, ह्या मनशाक मरण फावो न्हय. सोरेस्परा आमच्या देवाच्या नांवान तो आमचे लागीं उलयला. अहिकाम शाफानाचो पूत जेरेमियासाक राखतालो देखून ताणें ताका जिवेशी मारूंक पोरजेचे आदीन करूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हणुया, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. चिखलांत रोंबलोल्याक हात दिवन उबार. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका वाटाय. दर्याच्या लोटांतलो म्हाका निबार. ल्हारांनी म्हाका ओडून व्हरूंक सोडूं नाका. सोमदिरान म्हाका गिरासूंक दिवं नाका. पातळान म्हाका गिळूंक निर्मू नाका. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हांव देवा गायल्लो दोलडिरो. म्हजी सोडवण कर, म्हाका उबार. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेचीं गितां ताका वाखाणटलो. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हें पळोवन खालते मनीस संतोसतले. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सोरेस्पोर आयकता दुबळ्याची मागणी. सांकळींनी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. स्वर्गीचें राज खरेंच तांचें. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy. Sorbespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमुळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Mój matuka sumia.
जेजूची किर्ती उपरासा हेरोदेच्या कानार पडली आनी ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हळें, हो तोच स्नान दातार सुवां मेल्ल्यांतलो जिवोन जाला देखून विस्मिता उत्सर्या करची पदवी ताचे सोवे हुशार आसा. हेरोदियस म्हणलेले आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदिनूस स्नान दाता सुवांक धरून बांदलेलो आनी बोंदकणींत घाल्लो. कारण हांव ताका म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोदियसाची धूव सगळ्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खोशी जालो की आपणा कोडे ती मागीर तितलें तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें भासायलें. हांवें तिका शिकयलेले पोरमणे तिणें मागलें. स्नान दातार सुवांची तोकली एका ताटान घालून म्हाका हांगासर हाडूं दी. रासा कोणती परीत जालो पूण सोपुताक लागून आनी पोटणीक बसलेल्याच्या भिडेक पडोंक ताणें ती तिका दिवंक लायली आनी मनीस धाडून बोंदकणींत जुवांचें शीज कापलें. ताची तोकली एका ताटान घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपले आवयशी व्हेली. जुवांचें शीस आयलें आनी ताणें ताची कूड व्हरून निकिपिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्त. म्हाका जेसरान जायते फावटी आमी म्हणटा बरें करूंक गेल्यार फाटीर येता. इंग्लिशीन आनी एक म्हणया म्हणटा स्टिक्स एंड स्टोन्स आर थ्रोन एट फ्रूट बेरिंग ट्रीज. आयच्या दोनूय वाचपांत एक मुखेल वस्त आमकां दिसून येता ती म्हणल्यार बरें करतल्याच्या जिवितांत ताका वाट सरळ फावो जायना. आयचे पयले वाचप आमी जेरेमियस प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप घेतला. जेरेमियस देवाचो प्रवादी कसो बरें आनी कितें वायट हाचे मदें फरोक लोकांक सांगतालो. देवाची बरी खबर तो तांच्या तोंडार सांगतालो. हें तांकां आवड नासलें आनी ह्याच खातीर आज ते ताका जिवेशी मारूंक फुडें सरतात. जेरेमियस वॉज वन ऑफ द मोस्ट पर्सिक्युटेड प्रॉफिट्स. म्हणल्यार प्रवाद्या मदलो जितले त्रास आनी धुमाळो दिल्लो तांतलो सगळ्यांत चड धुमाळो दिल्लो तो म्हणल्यार जेरेमियस प्रवाद्या. आनी हाचें एकूच मुखेल कारण म्हणल्यार तो कितें सारकें नीट आसा तें सांगतालो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां स्नान दाता जुआंव बावतिस्ताची खबर मेळटा. तोय एक देवान विचून काडलेलो प्रवादी आनी तो हेंच सोत हेरोदिसाच्या तोंडार सांगता, जें कितें तूं कर्तूब करताय तें सारकें ना. हेरोदियस जाण आसलो पूण कितें करता तें वायट, पूण हें वायट दुसऱ्यांनी आपणाक सांगलेलें ताका मानो नासलें. आनी हेच भाशेन फिलिपाचे बायलेक जाका घेवन तो आसलोलो. पूण स्नानदा जुआंव बातिस्त आपलें बरें करपाचें सोडून दिना आनी ह्याच खातीर ताका तो जिवेशी मारता. बाबूनो, आयच्या दिसाक हे देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताची वाट आमी चलता आसतना जायते फावटी आमकां स्नान दाता जुआंव आमच्या जिवितांत फावो जातले. जीं मनशां आमकां सारकें सांगतात, आमचें वायट पयस करूंक आमकां ती मार्गदर्शन दितात, आमकां जिवितांत बरो मारूंक ती दाखयतात. कोण काय ती जुआंव बातिस्त आमच्या जिवितांतली? घडयेक आमची आवय बापूय, घडयेक आमची भुरगीं, आमची इश्टां, आमचे घडयेक अधिकारी, घडयेक म्हजो पोती, म्हजी पोतीन, हे भाशेन ही मनशां आमकां बरें तें आमच्या जिवितांत सांगून आमच्या जिवितांत ती जुआंव बातिस्ता भाशेन जावंक वावुरतात.
जेरमियासाक तांणी जिवेशी मारूंक प्रयत्न केलो. स्नान जाता जोवाची तोकली तांणी कातुली. जेन्ना कोणूय मनीस म्हाका बरें सांगता, म्हाका शिडकायता, तेन्ना हांव तांचे सोवे कितें करता काय ती सांगतात तें हांव आयकता. वो म्हज्याच वाद्याचो हांव जाता, निपोर मानेचो हांव जाता, वो तांकां परतून हांव दिता, वो तांचें नांव विबाडटा, वो तांकां लुकसाण हांव हाडटा काय कितें म्हजो स्वभाव तांचे दाय जाता. तिसरी सुवातेर भाव भयणो, जोहांव बातिस्तान आडकोळी वेळा लेगून बरें करूंक सोडूंक ना. आयज ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना हे देवाचें उतर म्हाका आज कितें सांगूंक सोदता काय. आनी थोड्याच वेळान आमचो सुमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उड्या सोर रुपान येतलो. सांदातार सुवाव भाशेन जेजून आपल्या आख्ख्या जिवितांत बरें तेंच केलें. वायट करतल्यांक ताणें बरो मार्ग दाखयलो. तर हीच कृपा आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून घेवया. बिटोने वेळार गायन गावया C30 रुपें भांगार मागिनाय पेज 41. C30 पेज 41. मोशा भाव भयणो, मोशान तुमचे बलिदान सर्व पदवीदार देवाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नाक्याक पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका वोमता. ती तूं दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैवशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण पुरगटाव. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापाक रोजचो पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदका दिवन बावरदाचो गुट परगटुया. सुमया जेजू, तुजें मरण आमी समोरता, तुजें पुनर्शनपण आमी परगटा, तुज्या येल्यार आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेसांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलिप नेरे आमच्या गवणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बोरवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुज्या पुरसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेन सुसेती सोपोती बागेन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखात आमकां वाटती. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन सांगातान दीर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज जावंक यो, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो राज आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्या तशी आमची कातकां मागोस आनी पडूंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशें नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय रास उठ चलयताय सासनाच्या सासना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सोवी आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. देवाचे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या शोणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया D21 जेजूशी येयात पेज 58 D21 पेज 58 सगळी आमी उबी रावया. प्रार्थुया. सुर्गीच्या बाबा, तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मोडण्याच्या उगडासाक उतरा वरत्या मोगान आमकां घडून दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पूर तुमची सोवी आसूं आनी सर्व पदवीदार देवबाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गायन गावया F15 म्हजो पाटलाव करूंक पेज 92 F15 पेज 92